फाटल्या दिसांनी तुम्ही दिल्ली वचून प्रेस होता तुमचे सेंट्रल लिडरी आसले थंय तेंच्यांनी ती मॅडम हेजें नांव सुद्दां काडलें सो ती आतां फुडें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें तुमच्या जेन्ना पळय आमी ह्यो सेंट्रलाक भरपाचो कारण म्हणल्यार खंय तरी गोवा गव्हर्मेंट ह्या गोश्टीचेर पालो घालपाक सोदता. जो प्रेस कॉन्फरन्स आमी दिल्लीन घेतलो ताचें कारण अशें आशिल्लें की दिल्ली लिडरशिपान आमकां ह्या गोश्टीचेर गोश्ट कितें आसा हे जॉब स्कॅम कितें आसा हें समजुपाक दिल्ली तापयलें आनी आमी सगळो डेटा तांचे मुखार दवरलो. कंप्लेंट कॉपी जी आमकां मेळिल्ली जी परब म्हणटा ताणें जेईन जी फायल केली ती कंप्लेंट कॉपी मेळिल्ली ती तांकां दिली आनी दाखोवन दिलें की फाटली कितलीशीच वर्सां जाली हो जॉब स्कॅम चालू आसा म्हणून. आमी हेंय दाखोवन दिलें की सिंपल जीएसआरटीसी सारख्या एमटीएस पोस्टांचेरूय स्कॅम चालू आसा. 1 ते 6,000 फॉर्मां गायब जाल्ली. 30,000 लोक 945 जॉबाक एप्लाय करता, ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट्स फॉर एमटीएस जॉबांतल्यान गोंयची अनएम्प्लॉयमेंटाची परिस्थिती दिसून येता. आनी हे अनएम्प्लॉयमेंट आसतनाय सरकार जॉब विकता, सरकार खेळटा हे ह्या गोश्टींतल्यान दिसून आयला. जेन्ना कंप्लेंटान एका मनशाचें नांव येता तेन्ना पुलिसांची जबाबदारी आसता की जांचें नांव आयलां तांकां हाडून एकदां तरी इन्क्वायरी करची. ह्या गोष्टी भितर चीफ मिनिस्टराच्या बायलेचें नांव आयलां हें आमकां कंप्लेंट कॉपींतल्यान दिसून आयलां. अजून पर्यंत पुलिसांनी चीफ मिनिस्टराच्या बायलेक आपयली काय ना हो मोठो प्रश्न आसा. तो जो कंप्लेनंट आसा ताका तुमी अरेस्ट केलो पण ताणें क्लियर कट एलिगेशन केल्लें आसा की ते पयशे कोण कलेक्शन करताले ती व्हरून ते अमक्या अमक्याक दिताली म्हणून तें नांव आशिल्लें चीफ मिनिस्टराच्या बायलेचें तांणी नांव क्लियर कट दिलां. सो एज अ मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन इट इज ड्युटी ऑफ द पुलीस to call for the person who is named in the complaint, at least courtesy sake. I am not saying that chief minister was कोणी नाव घेतलें ताका आपोवचें म्हणून, but investigation procedure requires that. हें सगळें उलयलां आसतनाय पुलीस क्लीन चीट दिता आनी चीफ मिनिस्टर परत दर दुसऱ्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्सांक सांगता की पुलीस ते पॉलिटिशियन्स इन्वॉल्व ना, कोणाचेच थंय लागीं संबंध ना. पूण आयज आमी परत आनी एक ऑडियो रिलीज केला तातूंतल्यान तांचो जो एक पदाधिकारी आसा ओबीसीचो ताजें नांव आयलां की ताणें पयले पयशांचे एलिगेशन आसा ताजेर की ताणें पयशे कलेक्ट केल्या म्हणून खुबश्या युथां कडल्यान 9 लाख ते 15 लाख ते 25 लाख अशे कोट्यांनी पयशे ताणें कलेक्ट केल्या. अशें जेन्ना डेली जेन्ना भायर येता आनी सरकार म्हणटा की हय हातूंत पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना, भारतीय जनता पार्टीचे कोणूच पदाधिकारी इन्वॉल्व ना, जाल्यार भंय कसलो ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक. पुलीस अरेस्ट जाल्या, पुलीसूय इन्वॉल्व आसा, पुलीस प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता आनी सांगता पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना. कित्याक विश्वास करचो आमी पॉलिटिशियनांचेर आनी पुलिसाचेर. म्हणून हो विशय आमी दिल्लीक घेवन गेल्ले. राज्यसभेंत हो विशय आमी काडटले. आमी हाका नॅशनल लेवलाचेर व्हेला. तुवें पळयलें आसतलें लाखांनी लोकांनी ही प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या आनी आज आमकां जे कमेंट्स आयला, आमकां जे कॉल जाले तातूंतल्यान दिसून येता की लोकांकूय आज खंय तरी पटलां की भारतीय जनता पार्टीचो गोंय सरकार नोकऱ्यो विकता. आमी सांगिल्लें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हॅज बिकम अ होक्स. एक जॉब दिल्ले अजून पर्यंत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान परत तांणी आतां जॉबां गेल्ली हें केल्ली तोय आमी स्कॅम म्हणिल्लो. तो आज खंय तरी तांणी बंद केला. आज आमकां लोक मेळूंक आयिल्ले. वी आर गोइंग टू टेक अ सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स ऑन दॅट. एक्झिस्टिंग जॉब्स आसात ते सुद्दां वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सांनी आसात खंय तरी आज प्रमोशनाकूय आज कमिशनाचो इश्यू चालू जाला. ही परिस्थिती आसा. एक इंजिनियर चीफ इंजिनियर कोण रिटायर जावपाचे तांकां 6 वर्सां एक्सटेंशन कित्याक दिता टू कंटिन्यू विथ युअर स्कॅम्स. सो दीस इज अ नॅशनल इश्यू. दीस इज नॉट अ स्मॉल इश्यू एज इट्स शोन टू बी देर. भंय ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें. चीफ मिनिस्टराक भंय दिसता की खंय ना खंय तरी आपल्या लागचे लोक हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांची नांवां भायर सरतलीं आनी त्या खातीर प्रॉबब्ली आज अशी परिस्थिती आसा की तो भिला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक. नाजाल्यार भंय दिसूंकूच जायना. आनी आमी जर म्हणटा भंय दिसना जो तांचो फाटलो वर्सभराचो कॉल रेकॉर्ड्स अनावन्स दी लोकांक तांचे टावर लोकेशन दी. वी नो इट. प्रॉब्लेम इज आमी इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर्स न्ही. पुलिसांकूय हे खबर आसा. पुलीस डिपार्टमेंटांतलेच मनीस आमकां हे डिटेल्स दिता की कोणी खंय कितें स्टेटमेंट केलें आनी खंय कोणाक सांगलें कितले पयशे कोणाक दिले ते. कारण पुलीस डिपार्टमेंटूय आज विटला पॉलिटिकल इंटरफियरन्साक. पुलीस डिपार्टमेंटान जो इंटरफियरन्स चल्ला पॉलिटिकल तातूंतल्यान पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन आज जायना. सादें ट्रॅफिक चलान दिला कोण ती एका IPS ऑफिसराच्या बायलेच्या फ्रेंडाक म्हणून तांकां ट्रान्सफर करता. खंय कोणाक मारामारी केली ताका PIक ट्रान्सफर करतात. म्हणजे डिपार्टमेंट फंक्शन तरी कशें करतले. पेडणेचो PI ट्रान्सफर, कालांगूटचो PI ट्रान्सफर, अंजुनचो PI ट्रान्सफर चलना कितें. म्हणजे डिपार्टमेंट हॅज बिकम अ डोरमॅट. पुलीस डिपार्टमेंट हॅज बिकम अ डोरमॅट ऑफ दीस गव्हर्मेंट अँड DGP इज सिटिंग क्वाइटली अँड एन्जॉयिंग दीस interference by police in the police department by chief minister and his crony police officer.
म्हणजे आनी चलतले कशें डिपार्टमेंट? पुलीस डिपार्टमेंटान जर पुलिसांक लज आसा, पीआयन जर मातसो तरी स्वाभिमान आसा, ऑफिसरांक जर मातसो स्वाभिमान आसा, स्टार्ट डिफायंग दीज ऑर्डर्स, इलिगल ऑर्डर्स. स्टार्ट डिफायंग इन कॉल्स फ्रॉम पॉलिटिशियन्स अँड डू युअर ड्युटी प्रॉपरली. म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंटान रिवॅम्पिंग करपाची गरज आसा आनी डीजीपी ऑल्सो वील हॅव टू पुट हिज फूट डावन सेइंग दॅट म्हाका जाय जाल्यार परत दिल्ली धाडा, पण आय वील नॉट टॉलरेट दिस इंटरफियरन्स इन द पुलीस डिपार्टमेंट बाय चीफ मिनिस्टर अँड हिज क्रोनी पुलीस ऑफिसर. आज सगळे तो करता, नॉट जस्ट पुलीस डिपार्टमेंट, आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं आनी कितें सगळे कडेन तेंच चल्लां. म्हणजे द मिनिस्टर्स हॅव बिकम सो करप्ट. आनी वयल्यान तो आज आलेक्स सिगर म्हणटा लॉयर्स आर इन्वॉल्ड इन रजिस्ट्रार स्कॅम. अरे तुझे डिपार्टमेंट आहे. इफ यू आर कॉम्पिटंट, युअर चीफ मिनिस्टर इज कॉम्पिटंट, क्लीन इट अप, क्लियर इट अप. तुमच्या खातीर कलेक्शन करतात ते काय कितें? एव्हरी सब रजिस्ट्रार हू इज कलेक्टिंग दोज ब्राइब्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड तुमच्या खातीर कलेक्शन करता. आणि हाव आर यू एक्सपेक्टिंग पीपल टू रजिस्टर दॅट डीड्स इफ दे डोंट गेट अपॉइंटमेंट्स फॉर एव्हरीथिंग दॅट दे नीड टू पे फॉर, अँड देन यू आर ब्लेमिंग लॉयर्स. यू आर टू बी ब्लेम्ड. यू आर इनकॉम्पिटंट अँड युजलेस एज अ मिनिस्टर. Accept that and then start blaming lawyers for doing this. Corruption has become the focal point of this government. आणि तातल्यान जे आज घडटा गोंयान ते गोंया खातीर बरें न्ही. हांव मागता गोंयकारांकडे जागे जायात. दिस इज द लास्ट बिग चान्स टू गेट अप, रायज अप अँड रेज युअर वॉइसेस. भिवू नाकात. आमी तुमचे बरोबर आसतले. कांय करपाक शकना. चडान चड आमचे सारके एक दीस प्रॉब्ली भितर उडयत तुमकां. पण ते आज न्यायदेवतेचेर आमकां विश्वास आसा. यू वील बी कमिंग आउट अनस्केथ. बट इट इज टायम दॅट रेव्होल्युशन सुरू जावपाक जाय. नॉट आजचीच रेव्होल्युशन. ते रेव्होल्युशन दर्या विचार बसता ते आनी शेक्सांचेर. वी आर नॉट टेकिंग यू टू शेक्स. वी आर कीपिंग यू इंटॅक्ट. वी आर गोइंग टू बी देअर विथ यू अँड वी विल सपोर्ट एव्हरी बिट ऑफ voice that you want to raise against this government. It's time you do that. I mean, it is the same matter that everyone needs to talk. आता पळय, आम्ही काय म्हणू ना, सत्यपाल मलिक जाणी सरकाराचे जे चीफ मिनिस्टर आसा तांच्या बायलेचें नांव आमी घेवना. ताचें नांव सत्यपाल मलिकान घेतिल्ले ताकाच काडलो. ताचें नांव एका एक्युजान एका कंप्लेनान बरयलें. आमचे कडेन तो कंप्लेन पयलीं नाशिल्लो. आमकां तो मेळ्ळो 4-5 दिसां पयलीं. आमी तो वाचलो. ताच्या उपरांत ताणें नेम केला, आमी न्ही. तो म्हणटा ही मॅडम म्हणजे अमकें म्हणून. हांव म्हणटा आय डोंट नो. But it is important that Chief Minister and Chief Minister's wife, the First Lady of this state, and the police department come clear by making an investigation, calling for all the records or call the records of the Chief Minister's wife. It's necessary. हे सगळे जर करना जाल्यार उरलें कितें? आमचो कसो विश्वास बसतलो चीफ मिनिस्टराच कितें उलयता ताचेर? When the allegation first time in history of Goa, चीफ मिनिस्टराचेर न्ही, चीफ मिनिस्टराच्या बायलेचेर एलिगेशन केला कोणी तरी. इट इज अनफॉर्च्युनेट. इट ब्रिंग्स आय एम फिलिंग अशेम दॅट समबडी इज मेकिंग एलिगेशन अगेन्स्ट चीफ मिनिस्टर्स वायफ हू इज अ फर्स्ट लेडी ऑफ दी स्टेट. आमकां गोंयकार म्हणून लज दिसता ह्या गोष्टीचो. आज प्रत्येक गोंयकाराक ह्या गोष्टीची लज दिसता. आनी आमी केन्नाच आयकलें ना. गोंयान इतले चीफ मिनिस्टर जावन गेले पूण केन्नाच आयकलें ना की खंयच्याच चीफ मिनिस्टरच्या बायलेचें नांव इज एलेज्ड एज समबडी हू इज टेकिंग ब्राइब्स. इट इज अनफॉर्च्युनेट. आणि म्हाका दिसता इट इज नेसेसरी की चीफ मिनिस्टर जेन्ना आपल्या फॅमिली बद्दल चिंतता तेन्ना इट इज नेसेसरी दॅट ही कम्स आउट क्लियर ऑन दीस अँड सेज दिस इज रॉंग म्हणून, हें सगळें रॉंग म्हणून. वील अपॉइंट अ जुडिशियल कमिशन अँड होल्ड इन्क्वायरी इन टू दीस. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माय वायफ म्हणून, इट्स माय फॅमिली. हे चीफ मिनिस्टरान करपाक, आमी करपाक जायना. आय कॅनॉट टॉक पर्सनली अबाउट his life. It is his duty to make it clear for his family की हे रॉंग म्हणून सगळें. And I think that is why Judicial Commission is necessary to be appointed by Chief Minister to come clear on this. नाका लोक प्रिज्यूम करता की चीफ मिनिस्टराक भंय दिसता म्हणून ह्या गोष्टीचो. देखा तुमच्या कडेन कंप्लेनंटाची कॉपी आसा, तितून नांव सुद्दां मेन्शन केल्लें आसा. तुमकां पुलिसाचेर ट्रस्ट ना म्हणटा, जाल्यार तुमी लिगल एक्शन कितें घेतलें किंवा तुमचें एज्युकेशन जें आसा तें आमी कंटिन्यू केलां. आमचें एज्युकेशन कंटिन्यू वतलें. वी आर गोइंग टू नाव स्कूल्स. वी विल गो टू कॉलेजीस अँड स्टँड इन फ्रंट ऑफ देम. आणि जे न्यू जनरेशन आसा, जे आज 16 ते 18 वर्साचे आसा, हू आर गोइंग टू कम in life and apply for a job, they should know how jobs are getting sold. अरे भुरग्याक आज कशें शिकयता पेरंट्स तें म्हाका दूख दिसता ह्या गोष्टीचें. एक 20-25 हजाराच्या पगाराचो मनीस आपल्या भुरग्याक बरें शिक्षण दिता एकाच हेतून की तो फुडें ताचें बरें जावचें. आपूण जे त्रास काडला ते म्हज्या भुरग्यान करचें न्ही म्हणून.
ताका एक बरो जॉब मेळचो, बरी नोकरी मेळची. ती नोकरी आज गोंयांत आसा ना. खंयसर हांव म्हणना गव्हर्मेंट जॉब सोडूच, प्रायव्हेट जॉब मेळना. चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता, वाय स्टॉप रनिंग आफ्टर जॉब्स, गव्हर्मेंट जॉब, बिकम जॉब प्रोवायडर म्हणून. अरे जॉब प्रोवायड करतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे तुजी डिपार्टमेंटा पयलीं लायसन्सां दिना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, तुजी बाकीचे डिपार्टमेंट कितें मागपाक गेले, सादे गाडो घालतलो जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट वच, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खंय वच, पयशे दिल्या शिवाय लायसन्सां मेळटा जाल्यार तूच सांग म्हाका. नाजाल्यार म्हजे बरोबर यो, काल तुका सांगता आनी पयर आनी खंय कोणाक कितें दिवन कसली लायसन्सां घेतल्या ती तुमी, आय वील शो यू. सो हाव वील दे सेल्फ सस्टेन अँड स्टार्ट बीइंग अ जॉब क्रिएटर? You can't be. It is easy to say all these things. In Goa, it is not possible because you have failed as a chief minister and this government has failed as a job provider and job creator. So, स्कुलांनी जो आज 18 वर्साचो भुरगो आसा ताका आमकां दाखोवन दिवंक जाय की पळय, you have to start earning money or start begging, borrowing and taking money, collect it, टोकरेन घाला आणि वच ती भीक दिया भारतीय जनता पार्टीक, तांच्या कार्यकर्त्यांक, तांच्या लोकांक जॉब घे आणि जॉब दी म्हणून. ही परिस्थिती आसा. जशें वेंजी बाबान म्हणलें, टोकरी फॉर नोकरी, वी वील नाव गो विथ पाटलो. कारण ती टोकरी ल्हान पडपाक लागल्या, द जॉब्स दे बिकम मोर एक्सपेन्सिव्ह. तो व्हडलो पाटलो आसा पळय तो घेवन भोंवतले आमी आतां. टू शो पीपल ऑफ गोवा अँड अप्रेज यूथ ऑफ गोवा, इट्स युअर चान्स इन 2027. यू आर गोइंग टू बी द न्यू वोटर्स, न्यू फेस ऑफ वोटर्स, दॅट यू हॅव टू ब्रिंग दॅट चेंज अँड शो भारतीय जनता पार्टी इट्स प्लेस. गटरान ते कमळ जे चिखलान फुलला ते परत चिखलान घाला, कारण तो चिखल आज इतलो माखला, हे कमळ चिखलान इतले माखला, घाणीन करप्शनाचे इतले माखला की ताजो कलरूच शेणला, रेबो जाला तो रेबो. दिस इज द सिच्युएशन. दीज आर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम व्हेरी डीप विदिन द फिलिंग्स विच आर देर. आम्ही बोवाळ मारून मारून थकात आयला, बट होप सोडू ना. वी आर प्रेइंग टू पीपल, वी आर प्रेइंग टू गॉड. प्लीज कम आउट अँड अंडरस्टँड. आम्ही जे सांगता पळय तातूंत भितर 1% जरी तथ्य आसा कशें तुमकां दिसता, विच आय एम शुअर यू नो, जाल्यार स्टार्ट कमिंग आउट अँड स्टार्ट स्पीकिंग अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. ना जाल्यार विनाश अटळ आसा. Last question. How you see about the effort of the